जो मित्र बाबजी तारोलकर मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार आणि गोवा हाऊसिंग बोर्डाचो चेअरमॅन तो कितलेशेच म्हयने लागिल्लो फाटल्यान की इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर एक आमकां इन्स्पेक्शन जाय विजीट जाय कित्याक फाटल्या फाटीच्यान मागीर आतां फुडें कितें मुवमेंट जाला तुमी कितें केलां आनी कितें करपाक जाय हें कळपा खातीर ताजी कळ आशिल्ली पंचायतीची कळ आशिल्ली बाब उदयन मांडलां तें सारकें आसा सरपंचान सांगलां तें सारकें आसा त्याच खातीर आज आमी तिसरी विजीट करपाक आयिल्ले आसा आता जवळ आमचे 15 प्लॉट व्हडल्या सायजीचे आणि 37 प्लॉट्स MIZ म्हणजे मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन खास करून त्या लोकांक आशिल्ले जे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज घेऊन 500 स्क्वेअर मिटरान आपूण गोंयकार फुडली आपूण एक व्यवसाय सुरू करूंक शकता इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रान जाल्यार ताका आशिल्ली आणि दुसरो म्हणल्यार जो व्हडल्यो कंपनी येतल्यो तांकां जे धाकटे सेटअप जाय आसतले तांकां प्रोडक्ट करून तयार करपाक तांच्या खातीर ही MIZ तयार केल्ली आसा आज पर्यंत आमी जवळ 5 व्हडल्यो कंपनी कडेन आणि जवळ 5 धाकट्यो कंपनी MIZ खातीर अश्यो 10 कंपनी कडेन फायनलायज करून तांकां अलॉटमेंट लेटर दिल्लें आसा टोटल इन्वेस्टमेंट हांच्या कडल्यान जवळ एक्सपेक्टेड 180 कोटी आसा आणि टोटल जॉब आमकां हातूंतल्यान जवळ 1700 जॉब जातले हांगा गोंयाय मेळटले आनी देशभर लक्ष पावतलें सो असले कितल्योश्योच कंपनी ज्यो आसा PC मॉनिटरींग बाकीचे IT टेक्नॉलॉजीज ते सगळे घेवन ह्यो 5 कंपनींक जे दिल्ले आसा हातूंतल्यान पयले दृश्टिकोनांतल्यान आमकां जाता इतले बेगीन करपाचो आमचे विचार आसा रस्तो जालो हे बाकीचे जाल्यो की ऑटोमॅटिकली कंपनी तितल्योच फास्ट येवन आपलो सेटअप चालू करतले आमचो ध्येय आसा की जाता इतले ह्या 1 वर्सा भितर फूल इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर आमदाराच्या आणि पंचायतीच्या आदारान कंप्लीट करून ही वास्तू पूर्ण तरेन कंप्लीट करून जावची हे आमचे विचार आसात थोडे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह थिंग आसता इश्यूज ते तुमचे कडेन आमी हांगा उलोवंक शकना ब्युरोक्रेट इश्यूज आसता थोडे इश्यूज आसता ते आमकां सॉल्व करचेच पडटा इंटरनली आमचे प्रवीण ताची फूल टीम हॅज बीन कंटिन्युअसली फॉलोईंग अप टू एन्श्युअर दॅट दीस थिंग्स आर सॉर्टेड आणि येता त्या ह्या 6 म्हयन्या भितर म्हाका दिसता पूर्ण तरेन वी वील एन्श्युअर दॅट इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर बऱ्या तरेन बऱ्या कंपनींक दिवन बरी फावंडेशन स्टोन्स घालून बऱ्या इन्वेस्टमेंट्स हाडून बरें एम्प्लॉयमेंट तयार करपाचो जो आसा तातूंतल्यान पूर्ण तरेन आमी फुडें वतले